नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी रायबरेलींतल्यान जाल्यार अमेठींतल्यान काँग्रेस फुडारी के.एल. शर्मा हांणी भरलो उमेदवारी अर्ज. डरो मत भागो मत असो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो राहुल गांधीक थोमणो. अस्तंत बंगाल आनी झारखंडांत केलो तांणी प्रचाराक दौरो. आता मेरेन जाल्ल्या मतदानाचो आंकडो पळयल्यार भाजपान जैताची आस दवरची न्हय. काँग्रेस फुडारी शशी थरूर. काँग्रेसीन आपल्या आंकड्यांचेर लक्ष दवरचें, भाजपाचें न्हय. भाजपाचे सूद हांचें प्रत्युत्तर. वेंचणूक आयोगान आता मेरेन 17,12,00,000 मोलाची घुवळी वखदां, सोरो आनी मोलादीक वस्तू केल्यात जप्त. येता ते वेंचणुकेन मतदारां खातीर 3 मुखेल उपक्रम वेंचणूक आयोग लायतले जाले. वाडट्या तापमानाक लागून सामान्य जीण प्रभावित. केरळान सोमार मेरेन शैक्षणिक आस्थापनां आसतली बंद. आता खबरो विस्तारान. लोकसभा वेंचणुके खातीर अर्ज भरपाची निमणी तारीख आयज. रायबरेलींतल्यान काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी आपलो उमेदवारी अर्ज भरलो. रायबरेलींतल्यान 2004 ते 2024 मेरेन काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी खासदार आशिल्ली, पूण आतां ती राजस्थानांतल्यान राज्यसभा वांगडी आसा. इतले मजगतीं भारतीय जनता पक्षान रायबरेलींतल्यान दिनेश प्रताप सिंह हांकां उमेदवारी जाहीर केल्या. फाटल्या वेंचणुकेन काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी हांणी तांकां हारयल्लो. तशेंच अमेठींतल्यान काँग्रेस फुडारी के.एल. शर्मा हांणी आपलो उमेदवारी अर्ज भरलो. भारतीय जनता पक्षान अमेठींतल्यान स्मृती इराणी हांकां उमेदवारी दिल्या. राहुल गांधी हांणी अमेठी मतदारसंघ सोडून गेल्ले खातीर केंद्रीय मंत्री आनी अमेठींतल्यान भाजपाच्यो लोकसभा उमेदवार स्मृती इराणी हांणी खर टिका केली. अमेठी से गांधी परिवार का न लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते. या फाटभुंयेर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांचेर टिका करतना राहुल गांधी हे सध्या भिवन आपलो मतदारसंघ बदलत आसा असो थोमणो मारलो. डरो मत, डरो मत, डरो मत. अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है. और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं. न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है. ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है. काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी वडेरा हांणी अमेठीन आयोजीत प्रचार सभेत वांटो घेवन अमेठींतल्या लोकां खातीर सैवेचें राजकारण परत हाडपा खातीर काँग्रेस प्रयत्नशील आसा अशें सांगलें. आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे. हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं, और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं. हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं. अमेठींतल्यान काँग्रेसचे लोकसभा उमेदवार के.एल. शर्मा हांणी आपूण अमेठी मतदारसंघांतल्यान वेंचून येतलो असो विश्वास उक्तायलो. किसको जिताएगी, किसको हराएगी, तो हम लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहा है और हम उसी के बल पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के बल पे चुनाव. इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आज अंतिम दिन था, आज के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा. जनता अपने मन में धारणा बना लेती है कि हमारा जो पहले का चुनाव था वो सही था या गलत था. यहाँ की जनता हमारे दिल में बैठी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत बंगालांतल्या वर्धमानपूर दुर्गापूर हांगा आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभेत उलयतना काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी रायबरेलींतल्यान लोकसभा वेंचणूक लडोवपाच्या निर्णयाचेर खर टिका केली. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांकां उद्देशून सांगतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां डरो मत भागो मत असो थोमणो मारलो. मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता. ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत. मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत. पाकिस्तानांतल्यान आयिल्ल्या 200 रामभक्तांनी आयज अयोध्येन रामललाचे दर्शन घेतले. देशभरान रामललाच्या मंदिराविशीं सगळ्या भाविकांमदी उत्सुकता आसा. दर दिसा 2 ते 3 लाख लोक ह्या देवळांत दर्शना खातीर येता. आतां मेरेन 2 कोटी परस चड लोकांनी रामललाचे दर्शन घेतलां. तिरुवनंतपुरमांतले काँग्रेस लोकसभा उमेदवार शशी थरूर हांणी भाजपाच्या केंद्र सरकाराचेर लोक बेजारल्यात अशी टिका केल्या. मतदाना खातीर आयिल्ल्या मतदारांची संख्या आनी आतां मेरेन जाल्लें मतदान पळयल्यार भाजपा जैतिवंत जावपाची आस खूब उणी जाल्या. 400 पार सोडाच 200 पार करपाची सध्या धडगत ना अशी टिका शशी थरूर हांणी दाबोळी विमानतळाचेर खबराकारांकडे उलयतना केली. We're already seeing in the first couple of phases a very positive trend amongst the public. The public is increasingly disenchanted with the BJP government at the centre, and I'm expecting already in this election a bit of a shock for the BJP government. As I said yesterday, I don't think 400 par is even going to be repeated by them. 300 par is impossible. 200 par is looking challenging for them. And I think we will see how it all works out. At the moment, the campaigning is going very well across the country, and in the first 2 phases, all the indications from the turnout, from the voting patterns, are that the BJP is losing ground. इतले मजगती गोंय भाजपा प्रभारी आशिष सूद हांणी काँग्रेस फुडारी शशी थरूर हांच्या वक्तव्याचेर उलयतना काँग्रेस फकत भाजपाक कितली मतां मेळटली हाची चिंता करता अशें सांगलें. इसी चिंता में है कि बीजेपी को कितनी सीट आएगी, कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी, अमेठी में कौन लड़ेगा, रायबरेली में कौन लड़ेगा, इस बारे में चिंता करनी चाहिए कांग्रेस को. उनको इसी बात की चिंता है बीजेपी को कितनी सीट आएंगी. और जिस प्रकार से कांग्रेस को इतनी चिंता है और कल कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग के आंकड़े जारी करने के बाद, नंबर्स जारी करने के बाद जो रिएक्शंस देनी शुरू की है, असल में वो उनका डर दिखाता है. और बार बार शशि थरूर जैसे लोगों का भी ये कहना कि बीजेपी को 200 मिलेगी, 225 मिलेगी, 225 मिलेगी, ये उनका डर दिखाता है. और ये डर अच्छा है. ये डर इसलिए अच्छा है क्योंकि भ्रष्टाचारी दलों को, भ्रष्टाचारी पार्टियों को और उन लोगों को जो भ्रष्टाचारी विचारधारा को आगे लेके जाते हैं, उन्हें मोदी के आने का डर रहना ही चाहिए. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विस्सो. हाउ टू वोट. सुरक्षित तरीके से वोट डालना भारत के लोकतंत्र को मजबूत करता है. मतदाता सूची में आपका नाम होना, वोटर स्लिप और पहचान का कोई भी वैध सबूत अपने साथ ले जाएं, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड. पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या कोई भी अन्य उपकरण ले जाना मना है. कोई आपको वोट डालने के लिए न रिश्वत दे सकता है, न बाध्य कर सकता है. मतदान केंद्र तक मुफ्त में ले जाने का प्रस्ताव भी एक चुनावी अपराध है. मतदान केंद्र पर पहुंच अपना बूथ पहचानिए.
सहायता डेस्क पर मौजूद पोलिंग ऑफिसर और बूथ लेवल ऑफिसर या BLO आपकी मदद करेंगे। पुरुषों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अलग कतारें होंगी। बूथ के अंदर एक समय में केवल 3 से 4 लोगों को जाने की ही अनुमति होती है। वोटिंग के 3 चरण हैं। सबसे पहले मतदान अधिकारी द्वारा आपका पहचान पत्र चेक होगा। आपका नाम और सीरियल नंबर पुकारा जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपके अलावा कोई और तो आपके नाम से वोट डालने नहीं आया है। दूसरा, मतदान अधिकारी आपकी बाईं हाथ की पहली उंगली पर स्याही लगाएगा, आपका सीरियल नंबर डालेगा, मतदाताओं के रजिस्टर पर आपके दस्तखत या अंगूठे का निशान लेगा, आपको दस्तखत की गई मतदाता स्लिप देगा। फिर आप ये स्लिप तीसरे मतदान अधिकारी को देंगे और मतदान वाले स्थान की ओर बढ़ेंगे। मतदान अधिकारी बैलेट यूनिट को रिलीज करेगा। आप अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने मौजूद नीले बटन को दबाकर अपना वोट देंगे। याद रखें, ये बटन केवल एक बार दबाएं। आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसके नाम के सामने एक लाल बत्ती जलेगी। आप EVM VVPAT यूनिट पर अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं और बीप की आवाज आएगी। लीजिए, आपने वोट दे दिया। आओ गर्व के साथ अपना वोट दें। मेरा वोट, मेरी वॉइस। देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नॅशनल पर। विसोपरांत येवकार आतां पळोवया मुखावेली खबरो। नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स हांणी फोंडेच्या पोरण्या बसस्थानकाचेर आयोजीत भौशीक सभेक लोकांनी व्हडा संख्येन हजेरी लायली। लोकसभा वेंचणुकेंत भारतीय जनता पक्षाच्या दोनूय उमेदवारांक वेंचून हाडपाचें आव्हान ह्या भौशीक सभे वेळार राजकारण्यांनी थळाव्यान केलें। ह्या सभेक भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आनी खासदार सदानंद शेट तानावडे, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, दक्षिण गोंयची लोकसभा उमेदवार पल्लवी धेंपो, आमदार सुधीर ढवळीकर, मंत्री गोविंद गावडे, फोंडेचे आमदार रवी नाईक, फोंडे नगरपालिकेचे सगळे अधिकारी, मडकय ग्रामपंचायतीचे सरपंच आनी पंच वांगडी आनी भाजपा कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भाजपाच्या सरकारान राबयिल्ल्या येवजणे अंतर्गत नागरिकांक समान लाभ मेळोवन दिला अशें सांगलें। कसल्याच तरेचो भेदभाव करिनासतना सबका साथ सबका विकास साधला अशें तांणी मुखार सांगलें। आयजूय हांव सांगता, ह्या व्यासपीठा वयल्यान तुमी जर पळयशात, ह्या जवळपास 15 लाखाच्या लोकसंख्येत आमी दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड 3.5 लाख म्हणजे क्रिस्तांव भाव जे आसा हांकांय बी आमी DDSSY कार्ड दिला आणि जवळपास 55,000च्या वयर लोकांक आमी आमचे मुस्लिम भावाकूय बी दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड दिला। तुमच्या खंयच्या सरकारात म्हणजे आमी ज्या पद्दतीत सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास या तत्वाचेर भारतीय जनता पार्टी काम करता। अरे काँग्रेसीन सांगचे, तुम्ही खंयची स्कीम सुरू केल्ली, अरे आम्ही जर सुरुवात केल्या आसत ती खंयच्या स्पेसिफिक समाजा खातीर न्ही, जाती खातीर न्ही, धर्मा खातीर न्ही, अरे मनशा खातीर सुरुवात केल्या। दक्षिण गोंयची लोकसभा भाजपाचे उमेदवार पल्लवी धेंपो हांणी आयज भाजपा सरकाराच्या कारकिर्दीन लोकांक तशेंच देशांत कितलेशेच उदरगतीचे प्रकल्प जाल्यात, देशांत अशीच प्रगती जावचे खातीर लोकांनी भाजपाक वेंचून हाडपाचो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो। आमचे ब्रिजीस पळयात, आमचे रस्ते पळयात, आमचे एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स, NIT, IIT, नॅशनल फॉरेन्सिक युनिव्हर्सिटी, मागीर आमच्यो कोंकण रेल्वे, मागीर अटल सेतू, वंदे भारत, 8 लेन जुवारी पूल, असे खूबशे साधन सुविधा भारतीय जनता पार्टीन तुमकां सगळ्यांक लागून दिल्या, ते बी नॅशनल लेवलाचेर।
माननीय मोदी आमचे ऊर्जा, आमचे विश्वास, आमचे विकास आणि अखंड भारताचे फुडार ते भरपूर तुमकां लागून वावरता ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आणि भारतीय जनता पार्टी तुमकां भरपूर आदार दिता आणि तुमचे सगळ्यांचो विश्वास जो पळय आसा माननीय मोदीचेर आणि इतले तुमी खटपटीन सामके इतले कामां करतात. तुमी आपआपल्या क्षेत्रांत बरे तरेन काम करतात. तुमचो आदार आमकां सामको म्हत्वाचो आणि तुमचें योगदान सामकें आमकां गरजेचें. भाजपा अल्पसंख्याकांच्या विरोधात असल्याचो अपप्रचार काँग्रेस करता अशी टिका येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी केल्या. काँग्रेसीन फकत मतपेटयेचें राजकारण करून अल्पसंख्याक समाजाक विकासा पासून पयस दवरलो अशें तांणी मुखार सांगलें. पणजेत भाजपा कार्यालयान आयोजित पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या वांगडा भाजपाचे प्रभारी प्रेमानंद भामरे आणि उत्तर गोंयचे जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सिद्धेश नायक हजर आशिल्ले. हांव मायनॉरिटी लीडर जावन आसा. though my constituency is 78% Hindu dominated, I win from that constituency. दाबोले हांव तीनदा जिखला. मायनॉरिटीचेर जे एगेन आहा म्हणटा म्हाका नॅशनल लेवलार रिकॉर्ड काडून पयल्यार आमचे मुस्लिम भाव आज पिलग्रिमेजा वयता. जो कोटा तांकां मेळटालो बाब नरेंद्र मोदी ते रुलर थिंगा आहा ते सावदी उलोवन हो कोटा डबल न्हू ट्रिबल जालो आसा. मुस्लिम भाव भयणी दिता शिक्षणा मळार या. इट हॅज मल्टिप्लायड टू मोर देन 100 मिलियन स्कॉलरशिप्स. हे दोन आंकडे तुम्ही चेक करपाक शकता. स्कॉलरशिप्स have increased, Hajj pilgrimage quota has increased. So where is the question of being against minorities? लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर गोंयांत 5 ते 7 मे मेरेन कलम 144 लागू करून जमावबंदी आदेश उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी जारी केला. तशेंच वेंचणुकेच्या दिसा म्हळ्यार 7 मेक मतदान बुथाच्या 100 ते 200 मिटराच्या वाठारांत आशिल्ली सगळी बंद दवरपाचो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यांनी दिला. लग्न सुवाळो, धार्मीक विधी, निमणे संस्कार आणि विशेष कार्यावळीक हे कलम लागू जावचे ना. ते खातीर पयलींच परवानगी घेवप गरजेचें अशें आदेशांत नमूद केला. 7 मे दिसा गोंयांत लोकसभेची वेंचणूक जातली. हे फाटभुंयेर 5 मे दिसा सांजे 6 वरां सावन कलम 144 लागू जातले आणि 8 मे मेरेन सगळ्या मतदारसंघांत ते लागू आसतले. उत्तर गोंयची जिल्लोधिकारी डॉ. स्नेहा गिते हांणी गोंयच्या मतदारांक 7 मे दिसा व्हडा संख्येन मतदान केंद्राचेर वचून मतदान करचें अशें आवाहन केलां. दर एक मत मोलादीक आसा हाची जाणीव तांणी मतदारांक करून दिली. Greetings to all the voters of North Goa Parliamentary Constituency. I am Dr. Sneha Gite, RO for North Goa Parliamentary Constituency. I appeal to all the voters of North Goa to come and vote in large numbers, as you all know that Goa goes to voting on 7th of May 2024. Please come out in large numbers and cast your vote, your duty. Don't forget, every vote matters, so don't consider it as a holiday. Please come out in large numbers and vote on 7th of May 2024. मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश शर्मा हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आतां मेरेन 17 कोटी 12 लाख मोलाचे गुळी वखदां, सोरो आनी मोलादीक वस्तू अवैध पद्दतीन वापरिल्ल्या खातीर खात्यान जप्त केल्या अशी. तशेंच येता त्या वेंचणुकेन वेंचणूक कार्यालयान 3 मुखेल उपक्रम राबयल्यात ताची म्हायती तांणी खबराकारांक दिली. This time we have already discussed about the 3 new initiatives earlier, like that medical camp facility as our model polling stations, green initiatives through which we are giving a facility to our voters for plantation, and at our stretches at our highway. This is the first time when we are having some international guests also. So this is under one new program, International Electors Visitors Program, in which this time we have 21 guests, 4 officials, 2 from Bhutan, election management bodies, and 2 from Mongolia, whereas 15 media person from Bhutan and 2 from Israel. They are reaching here on 5th night, and they will be with us on 6th and 7th. So they will witness the whole process. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव.
The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me, it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। पुराय देशभर गरमेक लागून सामान्य जण प्रभावित जाल्या। हवामान खात्यान दिल्ले माहिती प्रमाण देशाच्या दक्षिण भागात खर गरमेचे वातावरण चालू उरतले। तमिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या वाठारांत लूची परिस्थिती चालू उरपाचो अदमास आसा। केरळान गरमेक लागून सोमार मेरेन सगळी शैक्षणिक आस्थापना बंद दवरल्या। लोकांक सकाळी 11 ते दनपारां 2 वरां मेरेन भायर सरप टाळपाची सुचोवणी सरकारान केल्या। भारतीय महिला क्रिकेट पंगडान बांगलादेशाक तिसऱ्या T20 मॅचीन 7 विकेटींनी हारायले। 5 मॅचीच्या माळेन 3-8-0 अशे गुण मेळयल्या। ह्या वर्सा महिला विश्वकपाचे आयोजन बांगलादेशान जाता, हाका लागून ह्या खेळाचे प्रदर्शन महत्वाचे थारतले। IPL क्रिकेट सर्तीन आयज जावपी सामन्यान मुंबई इंडियन्स पंगड कोलकाता नायट रायडर्स पंगडा आड खेळटलो। हो सामनो मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर सांजे 7:30 वरांचेर जातलो। कोलकाता नायट रायडर्स पंगड 12 गुण मेळोवन वळेरेन दुसऱ्या स्थानाचेर आसा। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34 सेल्सियस जाल्यार उणेंत उणें तापमान 24 सेल्सियस नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी रायबरेलींतल्यान जाल्यार अमेठींतल्यान काँग्रेस फुडारी KL शर्मा हांणी भरलो उमेदवारी अर्ज। डरो मत भागो मत असो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो राहुल गांधीक थोमणो। अस्तंत बंगाल आनी झारखंडांत केलो तांणी प्रचार दौरो। आता मेरेन जाल्ल्या मतदानाचो आंकडो पळयल्यार भाजपान जैताची आस दवरची न्हय। काँग्रेस फुडारी शशी थरूर काँग्रेसीन आपल्या आंकड्याचेर लक्ष दवरचे, भाजपाचे न्हय, भाजपाचे सूद हांचे प्रतिउत्तर। वेंचणूक आयोगान आता मेरेन 17 कोटी 12 लाख मोलाची घुवळी वखदां, सोरो आनी मोलादीक वस्तू केल्या जप्त। येता त्या वेंचणुकेन मतदारां खातीर 3 मुखेल उपक्रम वेंचणूक आयोग लायतले चालीक। वाडट्या तापमानाक लागून सामान्य जीण प्रभावित।
केरळान सोमार मेरेन शैक्षणिक आस्थापना आसतली बंद. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.